नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचे 11 तारखेक जातले उक्तावण। पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली माहिती। पर्राच्या माडांनी पावले बेकायदेशीर पर्यटक दलाल। वेगवेगळी हायसा दाखोवन पर्यटकांक लुटपाचे आसात प्रकार। ते ब्लॅक मॅजिक न्हय तर विक्रमादित्य राजांचेर केल्ले नाटक आशिल्ले रशियन नागरिकांचे ब्लॅक मॅजिकाचेर स्पश्टीकरण। धार बांदोडेच्या भूमिका देवळान जाली चोरी। आलमार फोडून सुमार 30,000चो मालवाद चोरांनी व्हेलो फारावन। आणि तिरुपती देवदर्शना खातीर सुटिल्ले रेल्वेक आमदार संकल्प आमोणकरान दाखयलो 5वो बावटो। वास्कोच्यान हजारांनी भावीक गेले तिरुपती दर्शनाक। आणि आता खबरो विस्तारात। गोंयच्या इतिहासीक तशेंच धार्मीक म्हत्व आशिल्ल्या नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो लोकार्पण सुवाळो 11 फेब्रुवारीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातलो। 9 आणि 10 फेब्रुवारीक धार्मीक विधी जातलो अशी माहिती पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या। देवळाचे साधारण खर्च आसा तो म्हाका दिसता आमी साधारण 6.5 कोटी ह्या देवळाचेर जे सिव्हिल वर्क आसा ताजेर आमकां खर्च जाल्लो आसा। साधारण ते 70 लाख म्हणजे 69,70,000 वो आमकां ताजे इलेक्ट्रिफिकेशन ताजो खर्च आसा आनी कन्सल्टंटाची फीज आसा साधारण 51 लाख। अशे रितीन ह्या देवळाचेर गोवा सरकारान खर्च करून ह्या 3-3.5-4 वर्सांच्या कार्यकाळान भितर संपूर्ण रित्या हिस्टोरिकली ताजे इम्पॉर्टन्स ताजे जपणूक करून परत एक फावटी हाची पुनर्बांदणी केल्ली आसा। आनीक हें बांदता आसतना आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान बरें केअर घेतिल्लें आसा की इतिहासीक दस्तऐवजाक कसल्याच तरेचो धक्को लागना आसतना ताचें प्रिजर्वेशन ताचें कन्जर्वेशन आनीक ताजी जी सँटिटी आसा ती मेनटेन करून ह्या सगळें बांदकाम केल्लें आसा। आनीक हें बांदकाम फक्त देवळा पुरतेंच मर्यादीत ना तर जो पाथ आसा तोय तसोच म्हणजे एक्सपोज स्टोन घेवन विदाउट सिमेंट हें करनासतना तातूंत भितर तज्ञाच्या मार्गदर्शना खाली हें काम केल्लें आसा। म्हणूनच आयज आमी जेन्ना उद्घाटनाक वतात प्रत्येक फावटी सांगता डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्र सिंग राजे भोसले हे शिवेंद्र सिंग राजे भोसले हे शिवाजी महाराजांच्या वंशज आसात आणि ते आमदार आसा सातारा महाराष्ट्राचे आणि त्यांच्या उपस्थिती भितर हो जातलो। आणि ह्याच वेळार एक प्रमुख व्याख्याते म्हणून इतिहासतज्ञ श्री पांडुरंग बलकवडे हांचे एक मुख्य व्याख्यानय जातले 9 तारखेर वास्तवीक म्हणजे 11 तारखेर जेन्ना लोकार्पण जाता ताजे पयलीं जो धार्मीक विधी आसात ते म्हणजेच 9 तारखेर पुण्यवाचन मातृका पूजन नांदी श्राद्ध मागीर आचार्यवरण देवता स्थापना मुख्य देवता भवानी शंकर श्री सप्तकोटेश्वर महारुद्र देवता महापूजा जीर्णोद्वार होम बलिदान ह्यो सगळ्यो एक्टिविटीज जातल्यो। पर्यटकांक खातीर फामाद आशिल्ल्या पर्या पर्यटन थळाचेर बेकायदेशीर दलाल भोंवतात। पर्यटकांक सवाय भितून क्रूज बोट वॉटर स्पोर्ट हॉटेलां रावपाच्यो सुविधा उपलब्ध करून दितात अशें म्हणून तरेतरेच्यो पॅम्पलेट दाखोवन पयशांच्या हावेसान पर्यटकांक लुटपाचो यत्न चालू आशिल्लो दिसून येता। पर्रा वाठारांत देश विदेशांतल्यान पर्यटक फोटो शूट करपाक येता। हे दलाल लोक स्वता पर्यटकां कडेन वचून तांकां ऑफरी करतात। अशा लोकांक लागून गोंयचें नांव पर्यटन मळाचेर इबाडटा। कुछ नहीं, वो बस प्रमोट कर रहे थे अपनी क्रूज के लिए, पार्टीज के लिए, एक्टिविटीज के लिए। कौन सी क्रूज, कुछ नाम बोला? नहीं, नाम नहीं बोला उन्होंने, बस एक स्लिप दी कि आपको पसंद आए तो आप कांटेक्ट करके मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि आपको पिक एंड ड्रॉप आपको होटल से कर दिया जाएगा। ओके, आपने डिटेल अपनी बताई उनको? नहीं, कुछ नहीं। ओके, सो ऐसे ही ऑफर कर रहा था। जी। अपने बारे में कुछ बोला? नहीं, कुछ नहीं।
कहाँ से है, लाइक कहाँ कौन सी क्रूज है, कुछ नहीं, सिर्फ प्रमोट कर रहा था अपनी क्रूज के बारे में। कुछ ऑफर बोला आपको, Offer ये बस है डिस्काउंट? कि जो लिखा हुआ है कि यही है सेम ऑफर। ओके। पेडण्या ब्लॅक मॅजिक करता म्हणून कांय विदेशी नागरिकांक हालींच धांवडोन घातले। ते ब्लॅक मॅजिक न्हय तर विक्रमादित्य राजांचेर केल्ले नाटक आशिल्ले रशियन नागरिकांनी अशी म्हायती दिलेली आसा। नाटकाची गरज म्हणून काळे कपडे घातले। ह्या नाटका विशीं पंचायतीक पयलींच सांगिल्ले। हे नाटक सगळ्यां खातीर फुकट आशिल्ले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। We want to clear up the misunderstanding, so which arose during our performance in the form of a rumor about the black magic. We want to make it absolutely clear, but we are not ministers of any cult or ardent supporters of any religion's outfit. We are just performers. The story of our performance belongs to an Indian epos about King Vikram Aditya and his 7-year ordeal on the planet Saturn. The whole story carries a strong legacy of Indian culture, which we love dearly. The event was held on a Saturday, as it in the planet Saturn ruled by Shani Virgo. The color used in the telling of this story is traditionally black and navy blue. From that we understand which is the reason for the dresses we were seen in. Honestly, we are heartbroken that our effort to honor this ancient Indian story was met with such harshness. We'd much rather be accurately educated about our understanding of the Indian culture, but we will fight for it. We also like to inform everyone what we have informed the local panchayat in advance about our performance, which was free for all of the people who come. Again, we are just performers who love India. धारबांदोडा पालये हांगाच्या भुमिका देवळांत सोमाराक चोरी जाली। चोरांनी देवळांतली आलमार फोडून आयदनां दिवल्यो तशेंच हेर वस्तू फारयल्यो। फंडपेटी चोरांनी फोडली। CCTVची नासधूस केली। अंदाजे 30,000चो माल वाज व्हेलो अशें समितीचे वांगडी सांगता। पुलिसांनी गुन्हो दाखल केलो आनी फुडलो तपास चालू आसा। हांव सकाळीं 7 मेळान आयिल्लो। देवळांनी पळयत जाल्यार सगळें ओपन आसा, जागा बी सगळी। हांवें तो म्हाज्या फुड्यान बाबांनी भाऊ येतलो तो ओपन ताका म्हणजे खंय गेला रे म्हणून फोन केलो। पयल्यार तो काय नाशिल्लो, तो म्हाज्या फाटल्यान येयलो। हांगा पयलें हें पळयलें हांवें गांवांत सांगलें बाबा अशें जालें, वचोन तुमी पळया म्हणून। कुलप फोडलां, दिवल्यो ना, आयदनां ना, पळया म्हणून। आलमार पडलेली आहा 7-10 आज दिला का साधा? हांव मंगळाचो आमी आमचें काम पुसपाचें बी, देवळाक आयदनां निवळ करपाची। लॉक पडलेलें आशिल्लें। आमचो एक वास आहे निवळ करपी आयदनां पळयत जाल्यार ताका सकाळीं फुडें तो 6 सुमार 6:30 सुमार येयलो। तेन्ना पळयत जाल्यार देव ओपन, आरमार सगळी पडलेली आहा, सगळे नाशाडी जाल्ली आहा। तो तसोच अध्यक्षा कडेन गेलो गांवांत, तो अशें जालां म्हणून। देवस्थानाचो अध्यक्ष हांगा पळयलें मागीर पळयतकच ताणें पुलीस कंप्लेंट केली। हेज्यान पयलू आमचो 30-31 कालोत्सव जालो। त्या कालोत्सवाक नंतर कांयच जावं नासलें आनी देवस्थानाचें काम चालू आसलें। तें काम चालू आसतना कालच्यान तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें। म्हटल्यार काल येवना ते आयच्यान तेंच्यांनी स्टार्ट केलें। तेंची जागृत आसतकूच ते येनासले आनी आमचे दोनूय गेटीक लॉक पडटाले। ते कितें कोणाची काल्याक गेले तेंचें सामान आसलें म्हणून आमी ते लॉक मारले ना गेटी। आनी म्हणून तेंच्यांनी आमच्यो दिवल्यो येयल्यो, पुजेचें सगळें साहित्य आनी CC कॅमेराचें सगळें हें करून उडयलें तेंच्यांनी। आनी कांय आनी भरपूर वस्ती तेंच्यांनी आमच्यो येयल्यो। घरची परिस्थिती वायट आशिल्ल्या कारणात कांय जाणट्या लोकांक तिरुपती, शिर्डी आनी हेर राज्यांनी आशिल्ल्या देवाचें दर्शन घेवपाक वचपाक मेळना। देखून सरकाराच्या देव दर्शन येवजणेचो लाव ज्येश्ठ नागरिकांक मेळचो अशें मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान उक्तायलो। तिरुपती देव दर्शनाक वचपा खातीर सुटिल्ल्या रेल्वेक बावटो दाखयल्या उपरांत तो उलयतालो।
ज्यांच्यांनी घराघरांनी वचून लोकांक रिक्वेस्ट करून सांगून ही स्कीम एक्सप्लेन करून अशें कितें हे तर एक लॉट केला. अजून आमचे कडेन मोर दॅन आतां ऑलमोस्ट आतां आमी 1000च्या वयर फॉर्मां येयल्ले आसा. तेजे भितर थोडे जाण शिर्डी वयपाक सोदता, थोडे जाण वलंकनी वयपाक सोदता, थोडे अजमेर वयपाक सोदता. अशीं फॉर्मां येयलेलीं आसा आमचे कडेन. तांकां फुडें आमी आनी 10 दिसा 15 दिसा उपरांत तांकां आमी परत आमी अरेंजमेंट करतले. बट सद्या आयज येदो लॉट वयपाक लागलेलो आसा. हांव म्हणूंक शकता वन ऑफ द बिगस्ट लॉट जो आमकां जे गव्हर्मेंटाचे आदारान मेळ्ळो आसा तेज्या लागून हांव गव्हर्मेंटाकूय थँक्यू म्हणटा. आनी एक उमेद जाता कित्याक आयज जे सिनियर लोक जे जाणटेले लोक जांकां खूब त्रास म्हळ्यार आयज तेंची फॅमिली परिस्थिती वायट आसल्या कारणान तिरुपती वचून येवप आनी तूं जाणा तेंचें दर्शन मेळपाक कितले त्रास जाला. आयज गव्हर्मेंटाच्या स्किमीक लागून आयज तांकां A to Z म्हणजे ट्रॅव्हलिंगच्या पोतान, एकोमोडेशनाच्या पोतान, जेवणा खाण्याच्या पोतान सगळे इवन दर्शनाच्या पोतान एवरीथींग इज ऑर्गनायज. तांकां असो तूं गाडये ट्रेनीन बसलो काय खर्च म्हणटा एवरीथींग वील बी टेकन बाय दीस गव्हर्मेंट. विश्वशांती आणि शुद्धीकरणा खातीर सकाळ समूह आणि गोमंतकान आयोजीत केल्ल्या सोमयाग यज्ञाक म्हापशेच्या काणका वेर्लांक आयतारच्यान सुरवात जाली. आयज ह्या यज्ञाचो 3रो दीस आशिल्लो. सोमयाग ही संकल्पना आपल्या हिंदू धर्मामध्ये सुरुवातीपासून म्हणजे अनेक युगापासून ही चालू आहे आणि त्याचा अनुभव आपण सगळेजण नित्य घेत असतो. फक्त आता नवीन पिढीला याची माहिती नाही, ती करून द्यावी हा मुख्य उद्देश आहे. आणि निसर्ग जसा सूर्य जसा सगळ्यांना प्रकाश देतो, पाऊस सगळ्यांना पाऊस देतो, तसं सगळ्यांनी त्यालासुद्धा सहकार्य करायला हवं. ही भावना जागृत व्हावी आणि वाढीच लागावी एवढीच आपली. यज्ञात आपण जे देतो ते सगळं निसर्गातच जातं आणि त्याचा उपयोग आपल्यालाच होतो. जसं समुद्राची पाण्याची वाफ होते आणि त्याच्यापासूनच पाऊस पडतो, तो आपल्यासाठीच पडतो. त्यामुळे याच्यामध्ये जे अर्पण केलेली द्रव्य आहेत ती द्रव्य आसमंतात सगळी प्रसरतात, आसमंत शुद्ध होतो आणि सगळ्या जीवसृष्टीला, वनस्पती, प्राणी, सगळ्या जगातल्या सृष्टीला त्याचा उपयोग होतो. म्हणून हे करायचं आहे. बरं, ते काय अगदी भरभरून तुम्ही द्या असं काही कोणी म्हणत नाही. अत्यल्प दिलं तरी म्हणजे एक बीज लावलं तरी अनेक फळं येतात, तसे ते कार्य आहे. ते अविरत करावं अशी इच्छा आहे, चालू राहावं. शेवटी सर्वांशी सुख लाभावे अशी आरोग्य संपदा, कल्याण व्हावे सर्वांचे, कोणी दुःखी असू नये हीच भावना वाढीच लागेल. I came for the second time to Mahasomayaga. I was already in December in Latour and I liked it so much that I came one more time to Goa to experience this. I love it very much because I performed Agnihotra for 7 years and I was in Shivpuri 2014. So 5th time in India because I'm yoga teacher and interested in Indian culture and spirituality. And when I come to Mahasomayaga, I feel big energy and I feel so clean and happy, really happy.
दर्यावेळेवयल्या बचाव कार्याखातीर AI तंत्रज्ञानाचो वापर जातलो। जीवरक्षक एजन्सी दृष्टी मरीन संस्थेन बचाव मोहिमे खातीर AI तंत्रज्ञान आशिल्लो रोबो आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतला। हो रोबोट दर्यादेगेवयल्या धोक्याचे निरीक्षण करपाक शकता। ह्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान दर्यादेगेर नदर दवरपाक शकता। हो एक सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो नॉन स्विम झोनात गस्त घालून पर्यटकांक सतर्क करपाक शकता। तशेंच हो रोबो आपत्कालीन परिस्थितीत जीवरक्षकांक मजत करपाचे दृश्टीन विकसीत केलेलो आसा। हो रोबो मिरामार, दक्षिण गोंयांतल्या बायणां, वेळसांव तशेंच बाणावले दर्यादेगेचेर तैनात केलेलो आसा। बोमा हांगा रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया करपाक गेल्ल्या अधिकाऱ्यांक मंगळारा थळाव्यांनी विरोध करीत आडयले। सरकारान बोमा तशेंच खोर्लेच्या लोकांक विश्वासात घेवन रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया फुडें व्हरची अशी मागणी थळाव्यांनी पणजे पत्रकार परिशद घेवन केल्ली। तशेंच राजकारण विसरून गांव वाचोवपाक सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो उलो तांच्यांनी मारलो। काल तेंच्यांनी स्टॉप करून ते गेले, पण आयज ते पुलीस फोर्स घेवन येयले। त्या भंयान आमी मातशे रावले की तेंचे कडेन विचारले की बाबा तुमचे कडेन गॅजेट कितें आसा म्हणपाक लागले, पण दाखोवपाक कांय तयार ना आनी नीज घालून ते गेले। आयज ते नीज घालून गेले, तेजे उपरांत ते म्हणटले एलिगेशन ऑलरेडी जाल्लें आसा हांगासर, एक्विजिशन जाल्लें आसा। फाल्यां आमी कितें रस्तो खंयच्यान वयतलो हें अजून पर्यंत आमच्या भोमच्या गांवच्या लोकांक तरी खबर ना। फ्लायओवर येतलो म्हणटा, सपाट रस्तो येतलो म्हणटा, दुकानां वयचेना म्हणटा, आमचे देवळां वयचेना म्हणटा। तुमी करपाक सोदता तरी येयात, आमच्या मुखार येयात, डिस्कशन करात, आमच्या लोकांक पटोवन दियात, तेन्नाच आमकां कळटलें गांवच्या लोकांक। आयज आमी सगळे गांवचे लोक भयभीत जाल्ले आसा, कोणाचें घर वयतलें, कोणाचें दुकान वयतलें, कोणाक कांयच खबर ना। फुडें यो आमकां हो गांवांतल्यान रस्तो नाका, आमकां खंयच्यानी भायल्यान व्हरा, आमचो गांव आसूं तसोच आसूं। आमची घरां कोणीच मोडूंक जायना, आमी खंय रावतली घरां मोडल्या, आमची घरां तर मोडली, भुरगीं आमची खंय वयतली। आमचे एकूच मागणें आहा, गॅजेटार हाडा रस्तो, अलायनमेंट संपूर्ण दाखया, आमचे गांव कितलो वयता, कोणाची घरां वयता काय ना ती आमकां कळोनी पयलीं, जबरदस्ती करूना, गायी ना। तुमी अलायनमेंट काडा पयलो, अलायनमेंट परतो हांव सांगता, अलायनमेंट काडटलो सेंट्रल कोण तो आप आसूं जावं तो गोवा फॉरवर्ड आसूं, BJP आसूं, काँग्रेस आसूं, हे सगळ्याक कुशीन दवरुया, एकठांय येवया। NGO कडेनूय एक उलो मारता, जसो गांव सांबाळ करपाक हे गोंयचे आमचे सगळे गोवा मंच म्हण आनी कोण जशे सगळ्यांक फुडें सरता, तशेंच हे दोनूय गांव साल्वार करपाक तेंचे कडेन हात जोडून हांव विनंती करता। हे गांवा खातीर जो अत्याचार ह्या गांवाचेर जाता तो खंय तरी आमकां जस्टीस मेळ। कुडचड्या नव्या मार्केटाच्या कुशीकूत नव्या फूड कोर्टाचे उक्तावण गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकर हाणें केला। ह्या वेळार PWD मंत्री निलेश काब्राल हाजीर आशिल्ले। पयलींच्या बारीक सारीक गाड्याक एका सुवातेर व्हरपा खातीर हे फूड पार्क बांदला। कित्याक हो जो एक स्वप्न आशिल्लें आमकां हो एक भाग जालो, फेज 1 जाला। आमी फेज 2 इल्लोसो भाग गणेश बाबांनी सांगला करता म्हणून, हांव बदामीक GTC फेज 2 करतले। सो हांगा ऑलमोस्ट 50
गालाज आसा, हितून भितर जे आमचे फुडल्यान गाडे दिसता हो कॉन्सेप्ट हांगा फ्रूट स्ट्रीट म्हणून करपाचो आसा. हितून भितर आमचे जे ATM लायला वॉटराचे, जे प्युरिफायड वॉटर जे आमकां प्लास्टीक कमी करपा खातीर, सो रियुजेबल बॉटल जे आसा तेणी हाडले जाल्यार ₹2 आनी ₹3 1 लिटर प्युरिफायड वॉटर भरपाक मेळटा. सो हे सगळे गोष्टी आज इनोव्हेट केल्ले आसा. आमी फुडें आमी काम. गोंयच्यो दर्यावेळो आतां इतक्यो सुरक्षीत आसा. दर्यावेळेर आयिल्ल्या पर्यटकांनी आपलें सामान सांबाळपाक आपल्या एका मनशाक सामाना कडेन दवरपाचें गरजेचें अशें एका बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान पुलिसांनी सुचोवणी दिल्या. देश विदेशांतल्यान पर्यटक दर्यावेळेचेर भोंवडी करपाक येतात. आपलें सामान एका सुवातेर दवरून दर्यांत पेंवपाक वतात. अशा वेळांचेर चोरी जाता. कागाळी करून लेगीत कांय लोकांक आपल्यो वस्तू परत मेळना. एक सुरक्षा म्हणून ह्या बोर्डाच्या आदारान लिखीत स्वरुपात पर्यटकांक संदेश दिल्लो दिसून येता. गवळी वखदांच्या तस्करे प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन मंगळारा महाराष्ट्राच्या एका तरणाट्याक अटक केली आनी ताचे कडल्यान सुमार 40,000 रुपयांची गवळी वखदां जप्त केली. फातोर्डेच्या नुस्त्या मार्केटा कडेन गवळी वखदाची विक्री जाता अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून दुबाविताक अटक केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. Yesterday we received information from sources that one person is about to deliver narcotic drugs in front of fish market between 20 to 30 to 23:30 HLS. Accordingly, PSI raid along with staff form a team and we raided this thing and apprehended one person, namely Omkar Chandakar. He is from Thane, Maharashtra, presently residing at Madel. We apprehended and found in his possession LSD worth ₹40,000. It's a paper, LSD paper. So we taken him in custody. We will take his remand today and further investigation will be done. दाबोळे विमानतळाचेर युकेच्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअर दिवपाक 4,000 घेतिल्ल्याचो प्रकार गोंयासारख्या पर्यटन थळाचें नांव पेड्ड्यार करपी अशी प्रतिक्रिया बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान दिल्या. देशातले पयले खाशेल्या क्षमतेच्या मनशांचे पर्पल महोत्सव गोंयांत जाता. मात प्रत्यक्षांत गोंयांत अशा मनशांक लुटतात ही दुर्दैवी बाब अशें वेन्झीन म्हटलां. हे इन्फॉर्मेशन पावले, सो आय वॉज वेटिंग वेदर देर वॉज एनी रिजल्ट आउट ऑफ दिस. रिजल्ट ना म्हणून आय कॉल्ड अप द एअरपोर्ट डायरेक्टर अँड आय मेड शुअर दॅट द कॉल इज ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड. आणि आय आस्क्ड हिम what has he done till today. Till today investigation is on. He has not done anything. He admits on record that होय अशें कितें जातलें म्हणून. आणि द पुलीस इज इन्क्वायरिंग. आय आस्क्ड हिम ऑल्सो की जरी जरी व्हीलचेअर कमी आसा जाल्यार वी कॅन डोनेट सम व्हीलचेअर्स सो दॅट दीस कायंड ऑफ इन्सल्ट डज नॉट हॅपन टू फॉरेन गेस्ट. आणि वॉट ही वील डू, एक कोणी केलें तें फायंड आउट करपाक strict disciplinary measures to be taken and what in the future to do in order to ensure that such incidents don't happen. I think tourism minister and everyone must come together and make sure this is going to spoil Goa's name. हे जर तरी डिसेबल आमी पर्पल आनी सगळे कलर काडटा आनी हिंगाचे डिसेबल मनशां 4,000 तुमी चार्ज करता जाल्यार पर्पल फेस्ताक कसलो फायदो जालो. येदू लाखांनी कोट्यांनी पर्पल फेस्ट म्हणटा आनी वॉट इज द पॉयंट ओवर हियर. हे आतां फॉरेनर तुगे यू शूड मेक शुअर दॅट यू आर डुईंग थिंग्स रायट. तेच तें एसेंब्ली म्हणटा ते हो सरकार इव्हेंटाचो सरकार, इव्हेंट करपाक हुशार हे सगळे. पूण हे आतां डिसेबल एक्चुअली मनशाक 4,000 कोण पयशे गेल्ले खबर ना. आयच्यान व्हॅलेंटायन वीक सुरू. आयज व्हॅलेंटायन विकाचो पयलो आनी खाशेलो दीस तो म्हटल्यार रोज डे. ह्या दिसा मोगी एकमेकांक गुलाब दितात. एक असो सामको दुर्मीळ प्रकारचो गुलाब आसा जाचें मोल कोट्यांनी रुपया आसा. ह्या गुलाबाचें नांव जुलियट रोज अशें आसा आनी हो गुलाब 15 वर्सांनी एक फावट फुलता. फायनान्स ऑनलायनाच्या अहवाला प्रमाण जुलियट गुलाबाचें मोल सुमार $15.8 दशलक्ष अशें आसा, म्हणजे सुमार 128 कोटी इतले आसा. 2006 वर्सा पयलेच खेपी हे फूल फुल्ले तेन्ना ताची किंमत सुमार 90 कोटी रुपया आशिल्ले. हे गुलाब डेव्हिड ऑस्टिन हाणें सोदून काडले. ताणें वेगवेगळ्या प्रकाराचे गुलाब एकी कडेन करून हो संकरीत गुलाब तयार केलो. हो जुलियट गुलाब म्हणून खूब सोबीत दिसता. धवो गुलाब आनी हळडुव्या रंगात मेसुरात आशिल्लो हो गुलाब पळयल्यार तान भूक निवता.
ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल, फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.